एफसी गोवाचो कॅप्टन आदिसावन एफसी गोवा खेळपी मंदारराव देसाय मुंबय सिटी एफसीक रुजू जाता म्हणून मिडिया रिपोर्ट येवंक लागल्यात. मंदार आनी एफसी गोवा ते विशीं हयी म्हणिना आनी नाय म्हणिना. आमी दोगांय कडच्यान कन्फर्म करपाचो यत्न केलो. मंदारा मुखार कॉन्ट्राक्ट दवरला म्हणून क्लब सांगता. एफसी गोवाचे फॅन्स आनी मंदाराचे बरे मागपी भावूक जाल्यात. एफसी गोवा खातीर सगळ्यांत चड मॅची खेळिल्लो आनी सुरवातीच्यान ISL क्लबाचो एक म्हत्वाचो प्लेयर थारिल्लो कॅप्टन मंदारराव देसाय मुंबय सिटी एफसींत रुजू जाता म्हूण कांय माध्यमांनी बातमी हाडल्या. अधिकृत रितीन अजुनूय एफसी गोवान मंदारा बाबतींत म्हायती दिवंक ना, पूण मंदारा मुखार क्लबान नवो प्रस्ताव दवरला अशें एका एफसी गोवाच्या अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगलां. मंदाराक प्रुडंटान कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, पूण ताणें उत्तर दिवंक ना. आतां मंदार जर मुंबय वचपाचेर ठाम आसत जाल्यार थंय आदलो कोच सर्जिओ लोबेरा वांगडा परत एकदां एकठांय जातलो हें खरें. He will always be looked upon as a local star, a crowd puller, a fan favorite, someone who got so much of pride to Goa. We will always stand for Mandara Desai. Wherever he goes, we are there with him. Truly, he is his family. Come on, Mandara Desai, all the very best. It's a great decision by Mandara Desai. He got selected in national team in the guidance of Sergio Lobera, and again he is joining him. I am very much happy. खरेंच आमचो कॅप्टन शानदार मंदारराव देसाय एक बरो प्लेयर आसलो. बरी गेम ताणें दाखयली. 6 वर्सां तो आमच्या सांगाताक रावलो आनीक ताचें आनी आमचें जें बॉन्ड आसलें तें बरेंच गोड आसलेलें. आमचो एक फॅमिली मेंबर कसो तो आसलो. आयज आमकां दूख भोगता मंदारराव देसाय वेता म्हणून. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू.